संजीवनी साखर कारखानो सुरू करपा खातीर ऊस उत्पादक शेतकार उपोशणाक बसल्यात। सरकार संजीवनी साखर कारखानो वा इथेनॉल प्रकल्प सुरू करना तो मेरेन साखळी उपोषण चालूच दवरतले अशी भूमिका शेतकऱ्यांनी घेतल्या। आणि आज काल आमकां गव्हर्नमेंटाचे तर कोणूच आमकां येवंक ना आणि आमकां अजून काय उत्तर मेळोंक ना। म्हणून आमी आतां परत आयज दुसऱ्या दिसाक आमी कमिटी सगळी प्रशासका कडेन गेल्ली। ते कितें वयल्यान तुका बाबा कितें येयला काय म्हणून तें करपा खातीर तेणें म्हणलें आपल्याक काय होना। आमी आतां ताका सांगलां आमचो आयज दुसरो दीस आमची कितें मागणी आहा ती तुमी वयर धाडा आणि आमकां कितें तें परत आन्सर रोखडें कळया म्हणून मागीर तेणें आपूण एक सांगता म्हटलां रोखडेंच आनी परत आमकां सांगता म्हटलें तें कितें करपाचें अर्जंट धाडटा म्हटलां। जेन्ना कुळे येल्ले अरेस्ट केले पळय तेन्ना आमकां तेणी सपोर्ट दिलो आनी तेणी सांगलेलें फॅक्टरी चालू आपूण हें करपाक आपूण वयर करता। काल तेणी परत सांगलें येता ती असेंब्ली आहा तेन्ना आपल्या लिडराक घेवन आपूण तो विशय मांडटलो आणि जर फुडलो जर सरकार जर तेंचो येयलो जायत ही फॅक्टरी आपूण पयल्यान पयलो विशय हो फॅक्टरीचो आसतलो अशें म्हणून सांगलें। शेतकऱ्याक दिलासो दितलो म्हटलें। अमित नाईक म्हण कोण तरी आसा तागेल्यो खबऱ्यो आयकच्यो न्ही तो शेतकऱ्यांची दिशाभूल करता अशें शेतकार सांगतात। इथेनॉल प्रकल्प कितें तो ताका खबर ना जाल्यार तांणी नाका तें उलोवचें न्ही अशें शेतकार सांगतात। उलयलो गोंयांत शुगरकॅन कमी आहा इथेनॉल कसो जावपाचो ताका तेजो पूर्ण अभ्यास नासतना उलोवपाचो ताका अधिकार ना। गोंयांत तितली एरिया आसा पयलींची जी पडांग आसा तितूंतल्यान कितलो ऊस जावंक शकता तो तज्ञ नासतना तेजें उलोवप हें तेजी कंप्लीट चूक आसा। आनी तो आतां ऊस तोडणीचेर सुद्दां जें उलयता तेणें उलयल्ल्यान अंदू ऊस तोडणी शेतकाराची रडावल्या। जे कोण पयलीं व्हरताले तेणें कमी हाडलें कित्याक हो मेळत तें आमचे उसकारांच्याच हेजेर घालता। ताका उसकारांच्याच हेजेर घालपाची गरज ना। उसकारांचें कितें आमी उसकार पळोवपाक समर्थ आसा। आमी आमचे तोडणीचे हेजी तेजी वेवस्थीत आंखणी केल्ली आसा तरी आसतना तो ताका थंय उलोवपाची गरज ना। आनी तेणें नाका जाल्लें थंय उलोवचें न्ही। ताका कापस्ता आसल्यार तेणें हांगचो ऊस व्हरून दाखोवचो गोंयांत गोंयचो। कोण उलयता? अमित नाईक म्हणटा उलयता। कित्याचेर उलयता? ऊस तोडणी किंवा हे विशय जाका लागना तेणें तेजेर उलोवचें न्ही कित्याक शेतकार तितून कचाट्या पडटा। V4 सांगे तो एक पत्रकार अमित नाईक हो शेतकऱ्यां भितर दुफरी घालता। हे दुफरेक आमचे शेतकार थोडे बळी पडटा। मागीर तांकां विचार येता की आपण कितें केलें तें अमित बाबा खबऱ्या लागून तो विचारता म्हणून आमी सांगलें की तेन्ना आमी मातशी विचार करून तरी शेतकारां बरोबर रावतले जावं संघटने आमी सपोर्ट करतले। कारण आमकां इथेनॉल प्लांट जाय हो गरजेचो आमच्या पोटाचो विशय तो हो विशय जो पळय आहा हो आमच्या शेतकऱ्यां पोटाचो शेतकऱ्यांचो तेजे बरोबर कामगारांचो तेजे बरोबर ट्रकवाल्यांचो सगळ्यांचो विशय। तूं बाबा तितून दबरी घालना रे मीत बाब। कितें जालां आतां हांगा तुमी कित्याक येयलें? फॅक्टरी जाय म्हणून येयलें काय कित्याक येयलें? आता 2 वर्ष जालें आतां उशल मारून आतां आमगे उशल मारून मरूंक जाय न्ही तें आमगेलें वतानू तो पयलीं आतां म्हणून वयलें आतां तेणी वयला कोण फाट घेता? कोण घेता फाट? उशल जाय आमकां 100%। उशेलूच तुमचें आर्थीक उत्पन्न आनी कितें आसा आमकां नाजाल्यार तुमी 2 नंबरां येवन पळया आमगे कितें आसता। एक बांय पूण आसा जाल्यार पळय 2 नंबर त्या व्हडल्या वाड्यार 2 नंबर खंय? उदक नळा उदक येना जाल्यार आमकां 2 दीस न्ही 3 दीस म्हणल्यार उदक ना। तुमी वाडी कॉलनीची? कॉलनी 2। आतां तुमचो ऊस आसा मोठे प्रमाणांत आसा आनी तेजेरूच जगता? उशेलाचे ऊस आसा तेजेरूच जगता? ताजेरूच जगता। भुरग्यांक तेजेरूच शिकोवपाचें आनी कित्याक गव्हर्नमेंटान लोन काडपाचें शिकोवपाचें। ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही।